बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मोगाळ इश्टानो, आयज आमकां कुट्टाळच्या पवित्र सभेक व्हडा खुशालकायेचो दीस. कित्याक न्हयच आमी व्हडा दोबाजेन आनी खुशालकायेन बरोवन आमच्या पात्रोनाची भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोबाची परब समोरपता. पूण ह्या वर्साक आमचे पिरगोजेक 460 वर्सां बसता. ह्याच आनंदान आमी ह्या दिसांनी ही त्रिदोम आनी खुशालकायेचो उत्सव समोरबला. भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब ह्या दोगूय शिसांनी जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूच्या मार्गदर्शनान चलून वेगवेगळ्या जाग्यार भावात परगटूंक आनी शुभ वर्तमान विस्तारूंक ते खूब बारी वावुरले. ह्या परगोडणेच्या वावरान तांकां खूब कोश्ट, दुमाळे आनी कोश्ट सोंसचे पडले. तरी ताणें आपलो भावात सांडूंक ना, पूण अदीक बोरवाशान जेजूचे नीज गोवाय जावंक ते वावुरले. आमी सगल्यांनी आमच्या पात्रोनाक आमचो नमुनो करूंक, ताचे देखीबोन जिवीत आपणावंक, 460 वर्सां आदीं स्थापलोलो भावार्थ आनी विस्वास सदांच चालतो दवरूंक आनी आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी तो दुसऱ्यांक शिपडावंक आनी आमच्या पात्रोना सारकें जेजूचे विस्वाशी साक्षीदारां जावंक भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोबाचे विनवणेन देवाक आमचेर, कुट्टाळेचे पवित्र सभेचेर आनी जण एकल्याच्या घोराब्याचेर वावरूंक आनी भलायकेचो देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. तशेंच आयज आमच्या पादविगार आपले यादनिकी संस्कारणेचो दीस समोरपता. ताका कुडी ओतम्याची बरी भलायकी मागुया. बाबा भयणीनो, आयज ही परब आमी करता आमच्या पात्रोनाची आनी त्याच बरोबर सवरमणी करता 460 वर्सां. व्हड तें देणें आमकां फावो जालें. ह्या गांवांत जाय ते तांचे मजतीन भावार्थ, बोरवंसो आनी क्रिस्तांवपण आमी जिवंक पावल्या.
जरी आमी आमच्या गांवच्या पाद्रींक आपयल्यात आयज आयतार येवंक तांकां जायना, पूण आमचे मदें आमचे दोग गांवचे पाद्री आहात. फादर बेन्सलांव सालिजन संस्थेचो पाद्री पणजे काम करता. पाद्मिरान आमचो गांवचो इगोर्जे वाड्यांतलो, आनी फादर बेन्सलांव नवो पालमार. आमी खेरीत तांकां घेवन आमच्या पातकाराक घेवन ही संभ्रमणी आमी करुया. देवाक दिनवासिया येदे व्हडल्या देण्या खातीर. आनी आमी जायते फावटी गोवाय जावंक विसरल्या, जेजूक परगटूंक विसरल्या, उगडास करून बोगसणे मागुया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनात चिंतून तोंडान विसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात कोण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. देवाक दिनवासिया देवाची वाखणी करुया. इतल्या वर्सां खातीर महिमा देवाक गायन करुया. महिमा देवा सोहरकी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या दुर्वैभवापासून आमी तुका वंदता. सौम्या एकल्या सोनीत पुता जेसू क्रिस्ता. सौम्या देवाची बापाच्या पुता. तू संवसाराचे पाप काडटा, आमची काकूट कर. तू संवसाराचे पाप काडटा, आमचे मागणे आयकून घे. तू बापाच्या ओसापोसार आमची काकूट कर. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोह
प्रार्थया. बागेन फिलिपाक आनी जाकोबाक फुडें घालून मागया. आमचे फिरगजे खातीर मागया. आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां कुट्टाळेची जे आख्ख्या संवसाराक पडल्यान तांचे खातीर मागया. तांचे मजतीन आमचे घोराबेर राखूंक मागया. आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन, कारजार जाल्ल्यांक एकवट, धाकटी भुरगीं वाडटात तीं भावडतान वाडोवंक करीत मागया. आयज आमच्या गांवांत भावार्थ ओदीक नेटान फुलोवंक वाडोवंक आमी गोवाय दिवंक मागया. सर्वेस्परा देवा, धर्मदूत फिलिपाचे आनीक जाकोबाच्या परबेस वरवीं वर्सान वर्स तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तुज्या एकल्या जोणीत पुताच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवन निरंतरी तुका रूप पळोवंक आमकां पावय. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासना. बागिवोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केलां, तुमी मांडून घेतलां आनी थीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका पोरमोणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका पोरमोणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. सर्व शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्यांक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. आमचो बाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अनेकदा म्हणया, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम पुरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. थंय तांणी सुर्याक एक तोंबू घालून दवरला. जबाब बागयोंत पेद्रून पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातोर. मनशांनी पोरो घाल्लो, पूण
देवान विचून काडलेलो आनी ताच्या मुखार मोलादीक फातर तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक गोर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात असले आत्मीक येवन भेटूंक एक पवित्र यादनिकी कूळ गोळटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा संदीचो फातर घालतां. हांवें विचून काडलेलो आनी मोलादीक फातर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास तेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास तेविना तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घाल्लो कोणशा संदीचो फातर जालो. आनी मनीस आदलून पडटात तसलो फातर, मनशांक सोकला उडयता तसलें खोडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निरोण. पूण तुमकां देवान काळुकांतली भायर काडून आपल्या विचीत उजवाडांत पावयल्यांत. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलें खूळ, रियाल यादनिकी खूळ. संस्कारलोलें शास्त्र आपल्या काश्या पोरजां देवान केल्यांत. सर्वेस्पराचें उतर उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sokani rostotu, sokacha rostiaram kanga. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. जुआवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. Moima tuमकां सोम्या. शिजून तोमासाक म्हणलें, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान जेजूक म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो म्हणून, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना?
जो कोण म्हाका पडता तो म्हज्या बापाक पडता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजें सोबें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनात? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच अश्टो घेवन उलोयना, पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजें सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां तो करतलो, कित्याक हांव बापाशी वतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों आनी अशी पुता सोबें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवीं मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमी सगळींच आतांच मानशेर थंयतान आमचे इगर्जेन आयल्यांत. थंय मानशेर खुरीस आहा आनी थंय खुर्साशें पयले क्रिस्तांवां केलीं साश्टीन हांगातान बाल्टीम दिलो थंय आनी थंयतान आमचे क्रिस्तांव धर्म साश्टीन गेलो. थंय लोकडेंच कॉपेल बांदलें, क्रिस्तलाक भेटयलां. सोबीत कॉपेल, ताची आर्किटेक्चर इतली सोबीत आनी भितरूय चड सोबीत. लोकडेंच मागीर पाद बेर्न आनी दुसरो ताचो सांगाती ते आर्किटेक्ट कशे आसले, हुशार, चित्रावपी, बरोवपी, ते हांगा वावर करूंक लागलेत आनी ही सोबीत इगोज तांणी बांदली. हे दोगांय पाद्रेंनी ही आमकां धरली. चिंतूंक जायना तसले हे इगोजेन आल्तार. जरी आमचो मुख्य आल्तार, मेन आल्तार बदलला, कोण कोण येतात, पाद्री येतात, कुठे तांकां जायते फावटी सोजमाना आनीक ओरिजिनल म्हणजे पयलींचे आल्तार ते जायते भशेन बदललात. ते दोन आल्तार सायबीण मांयक भेटयल्यात आनी व्हडलो आल्तार मागीर फिलीप आनी जाकोबाक भेटयला. तशेंच आमचे इगोजेन सोबीत हे धाकटे आल्तार आसलेले आतां सगळे काडल्यात आनी आमचे इगोजेन इतल्यो सोबीत वस्तू आसलेल्यो चिंतूंक जायना आनी सांगूंक जायना तसल्यो त्यो आतां म्युजियमांक दिल्यात सायबाच्या गोंयांत आनी थोड्यो आजुनूय आहात. आनी हो पुलपीट आदली हांगा शर्मा करतल्यात. असलो सावंड सिस्टम नासलो आनी हांगातान सगल्यांक आवाज येतालो. पाद्री थंयतान शर्मा करतालो. हो पुलपीट युनीक म्हणजे सांगूंक जायना तसलो पुलपीट. सावथ एशियाक असलो आनी पुलपीट ना म्हणजे इतलो सोबीत. त्या पुलपीटाक एक लाकूड ना, तो फातराचो कांतयला, आख्खो फातर ग्रेनीत आनी तो थंय वण्टीक घातला. 460 वर्सां जालीं कोणाच्यान हालोवंक जायना. तसोच हा. आमी काल पयर वस्तू घडलेल्यो, रचलेल्यो, बांदलेल्यो, खोडून खोडून मोडून गेल्यो, हें हालो ना.
ही आमची इगोज इतली सोबीत. से कॅथिड्रल आमचे महामंदिर महाइगोज साहेबाच्या गोंयान जंय बिस्म साहेब रावंक जाय ती ताची इगोज कशी. ताचो रूपकार ही आमची इगोज. से कॅथिड्रल एकदमच व्हडली पूण रेप्लिका इंग्लीश भाशेन म्हणटात रेप्लिका ही आमची इगोज. देखून सोबीत. वयर हांवें चित्र घातलां फिलीप आनी जाकोबाचे फ्लॅक्स घातल्या. वयरच्यान सारके सकला 8-10 मिटर आनी 460 वर्सां लोकांक परगट करूंक थंयतान लेगून दिसूंक तें घातलें फिलीप आनी जाकोब आनी आमची इगोज इतली सोबीत. इतली सोबीत इगोज बांदल्या इंग्लीश भाशेन म्हणटात स्ट्रॅटेजीक स्वात. बेश्टी खंय न्हय. ही इगोज ohले स्वातीर आहा की शेतां उदक भाटां सगळें फुडो कोत्ता. इतली सोबीत सांगूंक जायना तसली. तुमी बसल्यांत ती फ्लोर म्हणजे जमीन ते टायल्स आदलेसान हात तशेंच फाटल्यान हे हिंगा घातल्यात ते हातांचे. ते वाटेचो कॉरिडॉर बदलला. थंय दुसरे भाशेन केला आनीक इगोजेची जी सोब आसली ती आतां दुसरे भाशेन जाल्या. ही आमची इगोज. आयज आमी 460 वर्सां संभ्रमतात. एक खेरीत व्हडलें देणें आमकां. आनी आमी ही 460 वर्सां इगोज आमची स्थापलेली आनी त्या दिसाक बागेंत फिलीप आनी जाकोब दोग आपोस्तल तांकां हाची आस्कारी केली. गोंयांत चडशे फिलीप आनी जाकोब न्हात. हो फिलीप म्हणटा तो बेतसायदाचो आनी ताका जेजूशी हाडलो. आनी जेजूशी हाडच्या आदीं तो अशें जाय तें चिंततालो स्वामी कोण आनी तो कितें करूंक शकता. आनी जेजून ताचेर नदर मात्तच जेजून ताका म्हणलें म्हजो पाटलाव कोर. सगळें सोडून जेजूच्या फाटल्यान गेलो. चड गडबड करपाचो फिलीप न्हय. पेद्रू भाशेन आनी दुसऱ्या अपोस्तलां भाशेन व्हडले न्हय जाकोब आनी फिलीप. जाकोब जाल्यार थोंड मनीस. चड उलोवपाचो न्हय पूण पळोवपाचो मनीस. जाकोब दोग जाण. वो ल्हान जाकोब आनी तो जेवणाच्या मेजार सगळें पळयतालो. आनी ही सगळी देणी तो पळोवन तो देवाक आर्गां दितालो. आनी तो सत मानतालो की हें कोत्ता तो देवाचो पूत जावंकूच जाय. आनी सत मानतालो. ओगीपणी पळयतालो. काळजान दवरतालो. जेजूक गोवाय दितालो ओ जाकोब. तो उपरांत जेरुजालेमचो बिस्म जालो. आनी जेजूक इतलो ताणें प्रोत्सार केलो. ताच्या हातांतल्यो इतल्यो मिलाग्री जाल्यो. शेवटाक ताका मारलो. मारतीर मारलो. फिलीप तर मातसो आवाज करपी. आनी जेजून 5,000 लोकांक पळोवन इतले दीस ताचे बरोबर देवाचें उतर आयकतात ताच्या फाटल्यान हात म्हणटच जेजूक चुचरे दिसले की ह्या लोकांक भूक लागल्या. आनी जेजून फिलिपा कडेन विचारलें फिलीप तुमचे लागीं कितले उंडे हात. आनी फिलिपान एकदमच मेसपी मनीस कॅल्क्युलेटिव्ह. रोखडीच ताणें तो
मेजूंक लागलो, चिंतूंक लागलो, ओतमास करूंक लागलो. इतलो लोक हा खंयचे उंडे हाडटलेत, कितले पयशे जाय पडटले आनी खंयच्यान इतलें जेवण हाडटलेत. आनी ताणें जेजूक म्हणलें, सायबा, इतले लोकांची भूक मारपाक आमी हुंयच्यान इतले उंडे हाडटले हांव. हुंयचे इतले पयशे आमचे लागीं हात. मागीर तो चिंततालो संवसारी नदरेन. मागीर तो मनीस एक कॅल्क्युलेटीव सारकें जावंक जाय म्हणजे ते भाशेन ताचें चिंतप. पूण जेजूचे वयर बाबाडटा आसलो. आनी आपोस्तलां मदें फिलिपा कडेन जेजून विचारलें देखून तो सारको ल्हान जावन जेजूक म्हणलें, सायबा, हांगा कोणा कडेन 5 उंडे आहात, 2 मासले आहात. आनी जेजून हाडूंक लायले. आनी जेजून आशिर्वाद घातलो. आनी 5,000 लोकांची भूक मारली. दादलेच 5,000, बायलो कितल्यो, भुरगीं कितलीं, आनी सगळीं खावन दादशी जालीं. ओ फिलीप, ताचे आनीक जाय तें सांगून दिसता, पूण इतलेंच आमी पळोवया. फिलिपाक जेजून जाय तें बसयलें. आनी जाकोबूय जेजू बरोबर जाय तो भोंवलो. देवाचें राज ताणें शिंपडायलें. आमकां इतलेंच पुरो, जाय तें सांगून दिसता, पूण गरमी आहा आनी आमी पुरसांव काडूंक जाय. म्हणटच आमी इतलें आयकून आमचो बाबार्थ आमी जागोवया, बरीं क्रिस्तांवां जावुया. आमकां तर हिंगा बाबार्थ मेवला 460 वर्सां आदीं. आनी ही गोज ही इतली सोबीत, ही दारां आजुनी गोवाय दितात. जे आमचे पाद्री, 2 जाण पाद्री आर्किटेक्चर हो सोबीत केलो, ही गोज केली. आनी हांगातान मागीर ते कुंकोले गेले आनी कुंकोले इगोर्जेन काम करताले, बरे हुशार पाद्री. आनी थंय तांकां आनी तांचे बरोबर आसलेल्या सेमिनारिस्तांक जिवेशी मारलेत. आनी ते गोंयचे पयले माडतीर जालेत, कुंकोलीचे माडतीर जालेत. ते कुट्टाळीचे इगोजेन काम करतल्यान इगोज, ही कुट्टाळीची इगोज बांदले. आयज आमी देवाक दिन वाचुया की त्या पाद्रींनी अशी आमकां इगोज बांदून दवरल्यात. इतलीं झुजां, इतलीं वादळ, मोडां, भुंयकांप इतलें जालें, दोंगर सुद्दां कोसळ्ळले, पूण इगोज आजुनूय आसा. कॅथेड्रलाची रेप्लिका कशी ही आमकां कुट्टाळकारांक फावो जालें की आमी ओदीक भाग्यून जावची. आमी देवाच्या मंदिराक मान दिवचो. आमी ती इगोज सांबाळची. आमी ती इगोज वाडोवची. दोनूय भासाची इगोज, ही फातरांची इगोज सांबाळची. आमी थंय मीस करता, देवाचें बलिदान करता. आनी फातरांची न्हय ती इगोज, आमी जोण एकलो जिवे फातर, ती आमी वाडोवची, ती सांबाळची. तिका आमच्या बाबडतान शिंपचें, आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें आनी आमी बाबडताचे मनशां जावची. फिलीप आनी जाकोबा भाशेन जेजूक गोवाय दिवचें. आयज ही 460 वर्सां आमी समोरताना आमी देवाक दिन वाचुया, खुशाल जावुया की इतलीं वर्सां हे इगोर्जेन आमकां राखलीं, आमकां सांबाळलीं, आमकां पोसलीं, आमकां उजवाड दिलो, आमकां मार्गदर्शन दिलें, आमचो सांगात केलो. आनी शेवटाक लेगून हो संवसार सोडटा आसतना तीच इगोर्जेन आमकां वेगेन घेतली आनी आमचे मदलीं जाय ती जाणां मरून स्वर्गाच्यान पावले. देवाक दिन वाचुया, वाखाणुया. आनी 460 वर्सां आतां 470 वर्सां कितलो लोक उरतलो नकळो, पूण आमकां 460 वर्सां फावो जालां. देवाक दिन वाचुया. आनी आमचें क्रिस्तांव जिवीत तर बरें जावंक ना. फिलीप आनी जाकोबाक फुडें घालून जाकोबा भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक, फिलिपा भाशेन जेजूचो सांगात करूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या गांवांत इतलीं वर्सां
कितले जाण पाद्री माद्री जावन गेलेत. आतांचे काळार जाय ते पाद्री आमचे कुट्टाळीचे फिलिपान जाकोबान तांकां आपयल्यात आनी जायत्या संस्थेनी तांणी काम केलें आनी काम करतात. सगळे आमचे पाद्री माद्री खातीर मागुया. तेय हांगातान जोळी मोळींक पडले जे भाशेन आमचे मदें आमचे गांवचे 2 पाद्री जे आतां काम करतात. खंय खंय काम करताले ते आतां गोंयांत आयल्यात. आतां बेंचलांव खंय खंय काम करतलो आतां गोंया आहात. गोडीक थोडीं वर्सां जातूच आनी खंय ताका धाडूंक आहात. आमचे गोंयचे पूत फिलीप आनी जाकोबाचे इगोर्जेचे हांगा बाल्टीम घेतला, हांगा कुमसार जाल्यात, हांगा पयलो कुमयाव घेतला, हांगा क्रिजम घेतला, हांगा अर्दनेसांव जाला. आनी तुमी अशेंच करून ओत्मीक जिवितान तुमी हांगा काजार जाल्यात. तुमच्या भुरग्यांक बाल्टीम दिला, तुमच्या भुरग्यांक क्रिजम दिला आनीक तुमी दुयेंत आहात मरणाचे तोरणेर आहात तेन्ना साक्रमेंत दिल्यात आनी मेले उपरांत तुमकां सांगात केला आनी देवाच्या घरा वचपाक निमाणे सगळी मागणी केल्यांत. देवाक दिन वाजता आसतना आमी गोवाय जावया आनी तुमी आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक गोवाय जायात. आमी जाय ते हांगा कोत्ता ओत्मीक तरेन समाजीक तरेन आमच्या एकवट आमचे फिरगोजेन हाडूंक आमी प्रोग्राम करता, भुरग्यांक प्रोग्राम करता, तरणाट्यांक प्रोग्राम करता, एका खेरीत पोरबेंक आमी तुमकां जाय तें शिकयता, जाय तें तुमचे खातीर करता, रेतीर करता, मिसां करता, पोरबेची मिसां जाय तें देवाच्या नांवान की तुमी ह्या जिवितान जियेत आसतना मागीर जावचे. आनी हे पवित्र इगोर्जे वरवीं एक दीस स्वर्गांत पावचे. फिलिपाचे आनी जाकोबाचे सांगाताक स्वर्गा राज्यान आमी पावचे. हे आमचे आवडे आनी किरीत आमच्या गांवांत एकवट मोग दया काकलूट आनी क्रिस्तांव मदें भावार्थ गोड जावंक मागुया. जायते आयज काल आल्ला. आदले भशेन आतां क्रिस्तांव नात. आदले भशेन क्रिस्तांव फामिली नात. आदले भशेन घरांत मागणें ना. आदले भशेन मिसाक येवपाक क्रिस्तांव नात. संवसाराचे चड जाल्यात आनी आतां जायते पयशे आमचे लागीं जाल्यात म्हणटच मनशापण कोबार जाला. जोण एकलो आपण व्हडलो म्हणटा इंडिविज्युअलिस्टीक आनी तातूंतल्यान आपूण जोण एकलो म्हणटोच घरांनी सुद्दां एकवट आसना. मागुया सगळीं उबी रावया. जो बाबार्थ आमच्या पुर्वजांक दिल्लो आनी त्याच बाबार्थान ती वाडलीं बरी क्रिस्तांव जालीं आयज घडीक स्वर्गा राज्यान आहात आनी आमी आजून यात्रेकारांक चलता ती वाट उदीक बाबार्थी जावंक आमच्या भुरग्यांक आमी गोवाय जावंक आमचे धर्माचे वस्तू आमी पयल्यो करूंक मिसाक येवंक नोवेनाक येवंक बायबल वाचूंक घरांत तेच करूंक आमचो बाबार्थ वाडीव म्हूण थोडीच मागणी बापा मुखार दवरया. उबी रावया आनीक सतमंत करुया. सतमंतम देवाक सोरपदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारितान जल्मलो. पोंच प्रतकाल ताणें कोस्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका नगिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोरपदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयथान जिवेन मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी फिलीप आनी जाकोबाच्या नांवान बापाक उबारया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी
जेसून आपल्या शिसांक भावार्थान तीर केल्ले तेच पोरी आपले पोरचेक तांणी जेसूच्या मोगान आनी भावार्थान तीर करूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे फिरगोचेक ह्या वर्साक 460 वर्सां भरतात. आमच्या पुर्वजांनी इतलीं वर्सां फाटीं स्थापलोलो भावात आमी जोळटो सांबाळून आनी जेजूचे शुभ तोमान अदीक खोलायेन जावन घेवंक आमी वावरूंक तशेंच आमच्या कोरण्यांनी तो अदीक तीर करूंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. गोंयांत तशें परदेसांत वावुरतल्या आमच्या दर एका कुट्टालच्या भाव भयणीक कुडी ओतम्याची भलायकी आनी तांच्या वावरान बरो येस मागुया. घरांत तशेंच हॉस्पिटलांनी कोश्टवतल्या आमच्या कुट्टालच्या भावां भयणीक तशेंच जायत्यांक बरी भलायकी आनी फाटल्या वर्साक सोंपून गेलोल्यांक सोर्गीचें सूख मागुया. आयज आमचो पाद्र विगार रेव्हरंड डॉक्टर सायमन डिनीज आपल्या यादनीकपणाचो दीस समारंभता. हे फिरगोजेन तो उर्बेन आनी तोकोस घेवन आपलें मुनियारपण चलयता. ह्या वावरांत ताका बापाची कुर्पा आनी सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी मागुया. आमच्या गांवांत बाबात उत्पन्न जावंक आमची भुरगीं बाबडतान वाडूंक आमच्या गांवांत जायतें वायट चलता तें खबर जावंक आमच्या चेडवांक आमच्या तरणाट्यांक राखूंक सांबाळूंक तीं वायटाक सांपडना जावंक आमच्या भुरग्यांक बरें दर्शन मेळूंक आमी मागता बापा क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं बसुया. इगोर्जेचो 460 वर्सांचो कवळो आनी उंडो सोरो. ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेंत 460 वर्सां भरतात. हो कवळो खुणायता न्हूच आमचो इतिहास पूण आमचो 460 वर्सांचो भावार्थ. आमची परंपरा आनी आमचे शेगूण जे एक दायज कशें आमच्या पुर्वजां कडल्यान आमकां फावो जाला. होच भावार्थ
आनी आमचे दायज सदांकाल तोगूंक ह्या मिसा बलिदानांत ही जेजूच्या मासा रोगताची दानां आमकां दी आनी आदार जावंक ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. दाना तयारे वेळार आमी गीत घेवया C33 पेज 42. म्हज्या भयणीन आनी बाबांनो, तुमचें आनी म्हजें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या याके पवित्र वेशारावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्प्रा बागुंत फिलिपांनी जाकोबाचे आमचे परबेज सुमियार आमी तुका वोंपता तीन धानां तूं स्विकार कर आनी आमची भक्ती निर्मळ आनी निश्कळून जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक युगाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंड तूं कधीच साणिनाय, पूण बागेवन धर्म दोता वरवीं थांबनासतना तूं राखताय आनी सांबाळटाय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंड्याचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून देवदूतांनी महादेवदूतां सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोल दरबारा सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेस्पळा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून धोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धानां पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सव्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें ओडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट सौम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन परगोटा. देखून सर्वेस्पळाम समय जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिओ 14वो आमचो पाप सायब, फिलिप नॅरी आमचो आर्सबिस्म, सिमियांव आमचो आदारी बिस्म आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्योंत जुजे तिचो पोती, भाग्योंत दोरदुता, सांत फिलीप आनी सांतिया आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापाक सोर मान आनीक मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाक दिनवासिया आनी देवाचें राज बांदूंक आमकां कार्य दिलां बावतिस्मान. फिलीप आनी जाकोबान केलें तशेंच आमी करूंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तल्ल्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वस्प्रा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकंतांतली वाटाय कित्याक आसुपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी ग्रासवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सुम्याक तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली सोम्याक आमच्या काळजांनी शेवंक वेतना गीत घेवया D43 पेज 71 Tuka amchi kara
Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Tukam ci koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Tukam ci koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Tukam ci koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. Tukam ci koros, Jesus salvonara, tuklik sosze sane, to się mi tuka. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पळा आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमची काळजां मनां नितळ आनी निर्मळ कोर. अशें तुज्या धर्मदता फिलिपा आनी जाकोबाचे बरोबर तुज्या पुता थंय तुका वाखाणूंक आनीक सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. 460 वर्सां
खूब व्हडटी. आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन ग्रेट मायलस्टोन. 460 वर्सांनी ही इगोर्जेन आमकां राखलीं, सांबाळलीं, पोसलीं, जेजूशी वचूंक वाट दाखयली, आमकां मोरसूर ती पावली. आमी देवाक दिन बसुया. ह्या समयार आमी ह्या दिसांनी जायते प्रोग्राम केलेत आनीक नोवेनाय केलीं. लोकांक भरपूर शिकयलें. मिसाक येवंक लोकांक जायतो आग्रो केलो आनीक आयज परब. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी फिलिपाक आनी जाकोबाक घेवन गांवचेर, आमचे फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागतले. पुरसां करून सकयल्यान आमी वयर येतले, इगोर्जेन येतले आनी शेवटाचो तांचो आशिर्वाद आमी घेवन उदीक बावडटी जावंक मागतले. पातकराच्या नांवान हांव सगल्यांक तुमकां परबीं दितां. आमचे गांवचे दोगोय पाद्री आहात, दुसऱ्यांकय आपयले, पूण आयज आयतार तांकां जायते मीस आहात. पूण किरीत भाशेन पाद बेंचलां वो डॉन बॉस्कोचो फादर, तशेंच पाद मिरांद आमच्या बरोबर ही संभ्रमणी केली. तांकां दिन वाचता, किरीतपणी वेळ काडून आयल्यात. तांकांय जायते काम आसलेलें. थोडी आमी निमाणे वखदार तांकां सांगलें आनी ते आयल्यात. आमी चड खुशाल आनीक ते येवन आमची संभ्रमणी एकदम बरी जाली. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. तशेंच तुमकां सगल्यांक परबीं दिता. आमी फिरगोसकारांक 460 वर्सां फावो जालीं. फिलिपान जाकोबान आमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालो, आमकां राखूं, सांबाळूं आनी आमी जेजूचे गोवाय जावंक आदार मेळो. वयता थंय आमी जेजूक गोवाय दिवं फिलिपाचे आनी जाकोबाचे भाशेन. आनी तुमचे खातीर मागलां आनी तुमचो आमचो लोक जो भायल्या गांवांत आहा तांचेरय मागलां आशिर्वाद आनी कृपा. आनी तुमकां आमच्या पातकुराच्या नांवान आनी आमच्या दोनी फादरींच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आयज खुशालकायेची परब आवडटा. विश यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. आतां आमी पुरसांव काडटले आनी पुरसांव काडटा तेन्ना बाबाट जागोवया आनी आशिर्वाद आमच्या गांवचेर मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तकले बागेवन देवाचो आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आपल्या मुखमळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमकां आपली काकलूट दाखोवं. दोबाज्यान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोरपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं. वचून यात. मी सोंपलें. देवाचे व्हड उपकार. Devaco mata, Bavatan sotna, sotmata, Bavat votais, Nele Christaci, Sonsaradam ka dovole. Ami Christaci udiutoja, Bavatam koi kurbadai, Diu babam so mogal papui, Diu putam so porto pacai, Diu babam so mogal papui, Diu putam so porto pacai.
sota sot manta Bavat voitais Tene Christace Sonsarananta Dovole Ami Christace Diutoya Bavat कोणीच्या वर्साखेरीत आमी आमच्या पात्रांचो आशिर्वाद घेवया न्हयच आमचेर पण आमच्या फॅमिलीचेर आमच्या घरदाराचेर गांवचेर आनी सगल्यांचेर जी गोंयांत हांत आनी गोंया भायर हांत तयारी करुया Bagiun Filip आणि Bagiun Jacob आमचे पासत विनोती कोर Christace pasoni amka fawo za우च्या प्रार्थुया सर्वेश्वरा देवा दोर्मदूत फिलिपाचे आणि जाकोबेचे पोरवे वरवीं वर्सान वरस तूं आमकां संतोश बरीत करताय ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तुझ्या एकल्याच जोणीत पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवंक निरंतरी तूं रूप रूप पळोवंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासनान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन San Filipani Santia Tumi amche patron ortoda San Filipani Santia Tumi amche patron ortoda Vinod kora amche pasu Jesu lagi magu Vinod kora amche pasu Jesu lagi magu I'm Father Banzalao Teixeira, a Salesian of Don Bosco, hailing from Madant, Kortali. As the Kortali parish celebrates 460 years of its foundation, I wish to congratulate the parish priest and the assistant and also wish a very happy feast to all the parishioners of Kortali, living in Kortali as well as spread across the world. 460 years back, the Jesuit priests brought the faith to our Salsette, especially beginning with the first Mass in Kortali. And as we commemorate this day, we pray that all of us, like Saint Philip and Saint James, might be proclaimers of the faith, strong in our faith, strong in hope, and strong in our service. May we proclaim Christ through our lives. Thank you. हांव फादर प्रिन्सन ओलिवेरा कुट्टाळेचो पातकूर आयज आमकां सगळ्या व्हड खुशालकायेची परब बागून फिलीप आनी जाकोब आमचे फिरगोजाचे पात्रून जे हे भाशेन भोव थोड्या फिरगोजाचे पात्रून आसात आनी आमकां एक बागेन फिलीप आनी जाकोब आमचे पात्रून कशे आनी त्या निमतान ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेक 460 वर्सां भरतात ही फिरगोज स्थापल्यार मायाचे पयलीर
1566 ह्या वर्साक स्थापलेली आनी ह्या वर्साक 460 वर्सां वतात. देखूनच आमी अदीक खुशाल आनी निमतान कितें भाशेन आमी सगळे आमच्या कुट्टाळेच्या भाव भयणांक जावं गोंयांत आसा तीं परदेसांत वावरता तीं तांकां ही परबी आमी आवडयता. देवाचो आशिर्वाद कृपा आमचेर सगळ्यांचेर मागता.